येवकार हा समृता कणगावकर. सुरेख पळयाचे हेडलाईन्स. राज्यात अंदूच्या पावसान केली सरकारी विकासाची धुलाय. गोंयभरच्या रस्त्यांची जाल्या चाळण. कोंकणी युनियन पंगडाचे सेंट अँथनी आसोल्डेचेर 2 विरोधात 0 गोलांनी जैत. 32वे सुपर सॉकर सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत प्रवेश. बाणावलेच्या दांडो खेळामळार रंगली सर्त. गोंयांत 21 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट. बिरेस्तारा कोसळटलो उटंगराचो पावस. लोकांनी बाळगूची सादुरताय. हवामान विभागाचो सल्लो. आणि आता इच्छो कोंकणी खबरो विस्तारान. लोक वाढला, गाडयोय वाढल्यात आणि हॉस्पिटलाय आनीक वाढला. मात प्लॅनिंग आदलेच आसा. हे प्लॅनिंग बदलपाची गरज आसा. या रस्त्याक फुटपाथ भोव गरजेचे. सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फ फेर्नांडीसान सांगले. जीएमसी कडेन जातल्या ट्रॅफिक जॅमा विशीं तो उलयतालो. जीएमसी कडले फ्लायओव्हरा कडेन पावसभर रस्त्याक उदक भरिल्ले दिश्टी पडटा. हायवे करतना ताचें नियोजन केलेंच ना. ते विशीं पत्रकारांनी रुडोल्फ फर्नांडीसाक हटकलो. हायस्कुला दिकेन तशेंच गोमेको दिकेन वचपी एक्सेस आसात तांचे परतून प्लॅनिंग करपाक जाय अशें मत ताणें मांडलें. आयकात रुडोल्फाक. कितें जालां न्हू खरें म्हणल्यार आतां आमचे लोकी वाडलेले आहा आनीक गाडयोय वाडलेली आहा आनी कितें जालां आनी हॉस्पिटली तूं पळयलां आनीक एक्स्ट्रा वाडलेले आहा. मात प्लॅनिंग आदलेंच आहा. हें प्लॅनिंग चेंज जावंक जाय. भरपूर चेंजीस जावंक जाय. हे रोड पेता रोडाक पेता एक्सेस आहा मॅडिकलाक वचपाक जावं हे कॉलेजी आहा पळय जे इस्कॉलां आहा तिका सर न्हू मातशें प्लॅनिंग तिका डिफरंट जावंक जाय. मातशें रस्ते रूंद करूंक जाय. फुटपाथी व्हडले करूंक जाय. इस्कॉलाची जावं हॉस्पिटलाचे लोक पळयता न्हू तिका चलपाक फुटपाथ व्हडले जाय. कित्याक फुटपाथ ना लोक मदल्यान वयता गाडयो तिका ट्रॅफीक जाता आनी थिंगा एके सायडीच्यान वन वे केलोलो वन वे केला आनी एके सायडीक येता थिंगाच्यान बसी सोडटा आनी कितें जाता तिका कंजेशन जाता. एवरी मॉर्निंग थिंगा सर प्रॉब्लम जाता. थंय रस्त्यार उदक सांठून रावता जाचो चलत वचप्यांक तशेंच टू व्हिलरवाल्यांकय त्रास जाता. ताचेरय रुडोल्फ उलयलो आनी तेच बरोबर वाडटे गुन्यांवगारीचेरय. सर मातशें देंवती आहा तिका मातशें तें उंच काडूंक जाय. तिका एक ड्रेनेज घालपाची आहा सायडीच्यान ती घालूंक जाय. ते म्हाजे पॉयंट हांवें गेल्लेले उलोवपाक. बाबा आनी एक इम्पॉर्टंट तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो म्हणून क्रायम फाटीं कितकेच केसीस तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले. पळय हांव तें कंडेम करता. हें जालां तें एकदम वायट जालेलें आहा आनी अशें जावंक कारणा गांवांत गमें न्हू. आनी हें कितें जाता न्हू लास्टाक माय पायक त्रास. कोण मेला तेचे मायपाक त्रास आनी कोण मारले तेंचे मायपाक त्रास आनी अशें जावप बरें न्हू. हांव टोटली हें कंडेम करता आनी म्हाका विश्वास आमच्या PIचेर तो स्ट्रिक्ट आहा आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आहा तो सारकें एक्शन घेवन फुडें अशें जावंक दिवचा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी. पेडणेचे रस्ते आपल्या गुणांक लागून आदींच फामाद. या रस्त्यांनी कितल्याशाच जाणांचे बळी लेगीत घेतले पूण उमत्या कळशार पाणी अशें जाला. दाळगरच्या जंक्शनाची वायट गत जाल्या. पुराय रस्तो घुसपा गोंधळाचो. सिग्नलां ना. दिका दाखोवपी तकटे आसून फायदो ना. लोकांक अक्षरशः सरकर्शी करच्यो पडटात. एक उड्डाण पूल दियात म्हण लोक आड्डत आसात. मुख्यमंत्र्यान दिता म्हटलेले पूण अजून ना. पळया संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. माझ्या फाटल्यान पळयता आमी आतां सध्या धारगळ जंक्शनाचेर आसा. ज्या जाग्यार सगळ्यांनी डिमांड केल्लो की ह्या जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर जाय म्हणून आनी फ्लायओव्हर सगळ्यांनी मागलो पण CMान गाजर दाखयल्ल्या सारकें केलें. तुमकां आसतलो हांगा फ्लायओव्हर म्हणून सांगलो पण अजून मेरेन फ्लायओव्हर ना. ह्या टायमार सकाळच्या टायमार फक्त लोक कसरत करता हांगा कसो कसो तरी जीव काडटा. आतां कश्यो गाडयो वयता तेच कळना. आतां म्हाज्या फाटल्यान एक तुमकां सिग्नल दिसता. ते हायवे वयले सिग्नल म्हणजे हायवे ऑथॉरिटीची कितलो लक्ष आसा तो पळया. तो बोर्ड फिरलेलो आसा आनी खंय वचपाचें तेच सारकें कळना. आमी आतां थंय सारकें जंक्शनाचेर आनी जंक्शनाचेर हांगा कशें आसा एक सायड धारगळी गांवांत वयता जाल्यार जस्ट ऑपोजीट दुसऱ्या गांवांत वयता. अशें आसा सगळें हें जंक्शन सारकें अशें जाल्लेलें आसा की कोणी खंय देंवप आनी खंय वचप हेंच कळना आनी हेका लागून मेजर एक्सिडंट जावपाची हांगा शक्यता आसा. म्हाका दिसता सरकार स्थितीत वाट पळयता आनी मागीर कितें तरी हांगा सिग्नल्स पयले ना बोर्ड पयले ना. हांगा सायन बोर्ड कसले ते नाच आनी हे आसा ते हे वांकडे जाल्लेले आसा. खंय दाखयता पयले आमी निकतेच आमी येताले तेन्ना पयले जाल्यार गाडयांची ज्या पद्दती रहदारी आसा आनी हांगा थंय कसलेच सायन बोर्ड ना कितेंच ना कांयच ना.
अचानक रोड क्रॉसिंग करून जर एखादा जर हलगर्जीपणा झाली जाल्यार ॲक्सिडेंट जावं शकता. तर सरकारान सगळे जे रोड सेफ्टीचे मेजर्स आसत सगळो एक फूल प्रूफ प्लॅन काढून सगळे रोड सेफ्टीचे मेजर्स आसत इंजिनियरा वांगडा बसून सगळे रोड सेफ्टीचे मेजर्स आसत ते फॉलो करून सगळो प्लॅन फूल प्रूफ प्लॅन करून सरकारान हे सगळे रोडांक सगळ्यांक सेक्युरिटी मेजर जे आसात ते सगळे जे इन्स्ट्रुमेंट इन्स्टॉल करचे बेगीतल्या बेगीन आणि सरकारान आमकां एश्युअर करचे की बाबा रोड जे सेफ टू ड्रायव्ह आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. वेचून काडिल्ल्या शाराक संवसारीक दर्जाच्या पांवड्यार व्हरपाच्या केंद्र सरकाराच्या उपक्रमांतलो एक भाग आशिल्लो पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्प. या विशयाचेर विरोधकांनी सरकाराचेर टिका केली जाल्यार भाजपाच्या कांय आमदारांनी या प्रकल्पाचे अपेस मान्य केले. बुधवारा विरोधकांनी पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो प्रश्न मांडलो. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिवन लेगीत फकत कांय वरां भितर पावसात हुंवार आयिल्ल्यान कितलेशेच कोटी उदकांत गेले असो तांणी आरोप केलो. आयकात. आमची वेबसायट जर काडूंक गेले आमी स्पीकर सर गोंयचे सरकाराची वेबसायट जर काडूंक गेले जाल्यार पणजे म्हळ्यार कितें म्हणटा जाणा द सिटी दॅट नेवर फ्लड्स हें बरयलां हांवें बरोवंक ना हें तुमचे वेबसायटीचेर बरयलां goagov.in पणजे द सिटी दॅट नेवर फ्लड्स म्हणून ही येदी व्हडली कॅपिटल सिटी एक मीम जाल्ली आहा फकाणां जाल्ली आहा पणजे म्हणल्यार आनी कित्याक हें हार्ट ऑफ द सिटी पणजे वाय इज इट बींग इग्नोर्ड हाजें उत्तर म्हाका दिसता मंत्र्या कडेन आसतलें. पाटो म्हणटा तो इज अ होपलेस केस. पाटो इज जस्ट 2 meters above sea level and by the time the lease of that land expires Pato will be underwater. So Pato you can have underwater and all this like in Dubai we have this underwater this and तुम्ही पाट्यार करून जातले आता बिल्डिंगो बी पडपाक लागले पाट्यावयले अशें जर जालें जाल्यार हू इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाब निलेश काब्राल थंय गेलो तो ताणें 100% फ्लड जातले म्हणून खेपे 2 दीस पयलीं मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला हे वर्सा आमी फ्लड जावंकूच दिवचे ना म्हणून. स्पीकर सर एक मिनिट हो इश्यू सोंपता वी आर रिचिंग द पॉयंट. ही आता सगळी सत्य परिस्थिती मुख्यमंत्र्यान ना म्हणचे 2 दीस पयलीं हांवें स्टेटमेंट वाचला की हे वर्सा आमी फ्लडिंग जावंक दिवचे ना म्हणून. 2 दिसान ताजो PWD मंत्री म्हणटा 100% फ्लडिंग जातलें म्हणून. अरे हें कितें. मडगांवच्या भाजपा आमदारानय पणजी स्मार्ट सिटी मिशनाचेर नाराजी उक्तायली. स्मार्ट सिटी मिशन प्रकल्पा खातीर मडगांवची निवड जावंक नाशिल्ल्यान आपूण खोशी आसा दिगंबर कामतीन सांगलें. आयकात. आता गोंयांत जेन्ना पणजे सिटी घेतली तेन्ना दिसतालें की पणजे सिटी टोटली ट्रान्सफॉर्म जातली. आमकांय दिसतालें आमची घेवची पणजे घेतले बरोबर ताणें सांगलें तशें की आमी घेतले ना म्हणून सुटले अशें काय म्हणून आमकांय दिसतालें अरे पणजे फाटल्यान मडगांवचो नंबर लावचो अशें आमचे लोक म्हणटाले न्ही अरे पणजे स्मार्ट जाता मरे पणजे स्मार्ट जाता तुमी कित्याक ओगी जावल्या मडगांवा तुमी घेया मडगांव स्मार्ट करया बिरया अशें म्हणून. आतां हांव मिनिस्टरा कडेन इन्फॉर्मेशन घेतालो स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट केन्ना जालें. आय थिंक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट इज समवेअर इन 2016 म्हाका मिनिस्टरान करेक्ट करचो रॉंग आसलो जाल्यार. 2016 स्टार्ट जालें तें 2023 जालें आतां 2023 पावले आमी. पणजे स्मार्ट सोडच हांव नकळो कितें जालां म्हणटा तें पूण पणजे स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जालें नाय ह्या टायमा भितर जाल्यारय फ्लड्स येता आशिल्ले काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आहा. म्हणजे स्मार्ट सिटी म्हणटा तेन्ना फ्लडिंग बिडींग सगळें वचपाक जाय कांयच जावपाक जायना दुकानांनी उदक वचपाक जायना आनी अशी परिस्थिती येवपाक जाय नाल्यार ती स्मार्ट सिटी जातली. पणजेचो आमदार आथान्सियो मोन्सेरातान प्रश्नांक जाप दितना स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचें गैरव्यवस्थापन जालां हें मान्य केलें पूण लोकांनी वाट पळोवची आनी हो प्रकल्प पुराय जावपाक दिवचो अशें ताणें मागलें जाका आनीक 6 म्हयने लागतले अशें तो म्हणटा. आयकात. Now, as far as smart city is concerned, smart city works have still not been completed. I think there has been some delay as far as the tendering process and all those things have come. No. See, there have been some delay. See, we have actually 2-3. There was a mess basically created by one MD which we heard earlier by the name of Mr. Chaudhary. He is the basically main culprit of creating all this mess as far as the smart city is concerned. Then after that after that we had the IS officers who were basically MDs who were heading this smart city projects. No, so after that basically the real work started actually after that, after Chaudhary left.
Otherwise, whatever the Chaudhary did was maybe beautifying some places. Some you see some things around the city beautification. Only that that was not actually the part. That was not actually the purpose of the smart city. I also see most aggrieved actually is myself, because I am representing Panjim, and I know that how the people of Panjim are suffering. And this smart city, basically, everyone was so excited that a smart city is coming. So something smart we will be able to see. But sorry to say, nothing smart we have seen till today. But we must basically wait for the projects to complete. Now I know as far as the flooding is concerned, but most of the city this time if you go to see, there has been less flooding compared to last year. But what we are trying to say, if we are trying to create an infrastructure as far as the city is concerned, then we should see that the city basically never floods. That is very important. If crores of rupees we are spending on the city, then this is the major problem which our basically city is facing every year. And our people are facing, basically our residents of Panjim people are facing. विन्सेंट रोझारियो, शुभाशिष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यात अंदू पावसान घातिल्ल्या धुमशणान सरकाराचो विकास धुवन सोडलो, खास करून रस्त्याच्या बाबत कामांनी. सरकारान दिल्ली बऱ्या रस्त्यांची आश्वासना पहिल्या पावसात व्हावून गेल्ल्या डांबरावरीच व्हावून गेली. उरले ते फकत फोंड. कांय लोकांक सरकशी करपाक, कांय मरपाक. पळयात गोंयभरच्या चाळण जाल्ल्या रस्त्याचे नकाशे. आज तुमकां आमी दाखयतात की जे रोड केले कडेन आसा PWD आनी जे करपा दिल्ले कॉन्ट्रॅक्टराक, ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कशी रोड केल्यात आनी कितली लोकांनी पयशे जे आसात ह्या पयशांची वाट लागल्या आनी कशे पयशे खावन गेल्यात हे दाखयता तुमकां आमी. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयता रावंड फोर्डा वयली जंक्शना कडेन जो रोड आसा, एक रोड माणपा वयता आनी एक रोड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो केप्यां सावड्ड्या वयता. तुम्ही आज ह्या रोडाची दैन जर पळयली जायत हांगा गाडी चलोवपा म्हण तेन्ना एवरीडे हांगा एक्सिडेंट जातात, एवरीडे झगडी जातात. आनीक PWD ऑथॉरिटीने पळोवपा जाय आसता. फक्त एक पावसाच्या कोट्यांनी रुपये पयशे, सिंगल एक पावस. आतां पावस कितलो आसा तेजी कितली कोटी उडयता म्हूण कळना म्हाका. जर इतली जर हेंच्यांनी रोड जर सारको करपा जायना जाल्यार आनी कितें आसा, फक्त पयशे खावपाचे काय म्हणून हे आम लोकांनी पयशे हांगा कॉन्ट्रॅक्टर्सांक खावन बेस्ट काबार जाता आनी हांगा लोक उपास पडटा. हांगा लोकांनी गाडी कितली डॅमेज जाता त्यो पळय. लोकांल्यो कितल्योश्यो व्हेकल्स आसात ह्यो पिड्ड्यार जाल्या त्यो पळयात. डेली मेकानिका फुडें व्हरपाचे, डेली मेकानीक कितलेशे पयशे काडूंक पडटा. एक वटेन हांगा लोकां कडेन पयशे ना, पयशांची कमतरता आसा आनी दुसरे वटेन हांगा PWD पयशे जे आसा हे अशें करून वाट लावन उडयतात. हे पळोवप कोणें? हांगा पळोवपाचो मनीस ना. आतां एक्चुली हे इंजिनियरान पळोवप, हे मिनिस्टरान पळोवप न्हू. हेका जबाबदार इंजिनियर आसात, हे इंजिनियर पळयनात. आतां ते कित्याक पळयना म्हूण ते पळोवचे पडटले आनी हे पळयता जाल्यार मिनिस्टरान हेंचेर लक्ष दिवपा पडटलें. आमी म्हणटा कितलेशे ब्लॅक यादींक घालता आनी कितें घालता, काळी यादींक घालता म्हणून. आमकां दिसना सरकारान आज पर्यंत खंयच्याय एकट्याक ब्लॅक लिस्टान घातलो म्हणून हांगा लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हांगा हे जे रोड आसात हे बेगीन भर जावचे आनी हें जें कितें प्लास्टीक आनी कितें रस्त्या मदीं घातलां हेंय काडचें आनी जे बॅरिकेड्स घातला तेंय काडचे, ना जाल्यार ह्या बॅरिकेड्सा खातीर चड एक्सिडेंट जातात. मोरजी पर्यटन थळ आशिल्ल्यान लोक दिसपट्टे मर्डीवाड्या वयल्यान येरादारी करतात. पूण रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान येरादारी करप्यांक सरकशी करच्यो पडटात. कितल्याशाच जाणांनी ह्या फोंडकुलांनी घालून लेगीत घेतले. पूण थळावे यंत्रणेन आडनदर केल्ल्यान लोकांनी ह्या फोंडकुलांनी झाडां रोयली. जाल्यार गोंया येवपी पर्यटकांनी सरकाराक रस्तो दुरुस्तीचे गाराणे घातले. पळयात. I think someone should take notice of this and fix these potholes because it's quite difficult to navigate while you're walking. You can't enjoy Goa Forts to beauty because of the waterlogging. So please note that. Thank you. So the PWD department should definitely do something because a lot of accidents happen because of waterlogging and potholes and people are. This is actually a tourist place also. People drive fast. So thank you.
चोपडे लेगीत रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. पुराय डांबर पावसात व्हावून गेला. लोकांक आता ह्या खड्ड्यांनी दिसपट्ट्यो सरकशी करीत वाट मेकळी करची पडटा. जेन्ना आमी शिवोलेच्या चोपडे पुला वयल्यान टर्न मारता तेन्ना एक दीस तर आमच्या मोरजे जंक्शनाचेर एक व्हडलोसो खड्डो पडलेलो आसा आनी खुबशे जाण हांगा गाडी चलोवपाक त्रास जाता, खुबशे जाण पडलेले आसा आनी पावसाक सारको कांयच कळना आनी ह्या होण्यान कितकेशे जाण पडलेले आसा ते सरकारा कडेन मागता की PWD कडेन की जाता बेगीन हो जे खड्डे आसा ते बुडोवपाचे आनी अशे खुबशे खड्डे पडलेले आसा ते सरकारचें लक्ष ना ह्या रस्त्याचेर. तशें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान सुद्दां जो चर घातलेलो आहा तेचे खड्डे आसा ते दोनांयचे खड्डे पडलेल्या कारणान ट्रॅफिकाक इतलो त्रास जाता गाडी चलोवपाक. त्या खातीर सरकारा कडेन मागता हे जे खड्डे आसा तुमी पळोवंक शकता ते खड्डे बेगीनच्या बेगीन बुडोवपाचे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. सरकार तुमच्या दारीची संकल्पना लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हूण चालीक लायिल्ली, पूण सरकारी जावूय असो जांचो उल्लेख जाता ते सरकारी अधिकारीच तेंची कचेरी रिकामी दवरून पाटयो मारत भोंवतात तेन्ना वेळ आनी पयसो मोडून आपले काम घेवन आयिल्ल्या लोकांक तिडक मारपाचीच. सरकार हे प्रवृत्तीची दखल घेत काय? दांडी मारप हो गव्हर्मेंट सर्वंटाचो सामको एक प्रोफेशनल धंदोच जाल्ल्या भशेन चल्ला. कारण टायमार येनाका किंवा ऑफिसान येवन काम करनाका, पगार काय कमी जावचो ना अशा ह्या धर्तरेचेर हे ऑफिसर चलता. सकाळचे लेट येवप हें तेंचें सदांचेंच. जेन्ना आमी हो विशय जेन्ना हायलायट केलो त्या वेळाचेर तांच्यांनी आतां दुसरी आयडिया काडली, ती म्हळ्यार दनपारां जेवणाक गेले तेन्ना सुशेगाद येवप. आयज आमी 2:15 ऑफिसां आयले, 2:15 ते आमी आतां 2:45 जालीं जाल्यार सुद्दां ऑफिसां कोण ना. एक्चुली जेवणाचो टायम तांचो 1:30 ते 2 पर्यंत. पूण हे ऑफिसर खंय वयता आनी कित्या खातीर इतले डिले करता आनी दांडी मारता हें तांकांच खबर. खरें म्हटल्यार जे ऑफिसर आसा हांगासरले ते आतां खंय तरी पार्टेक गेला म्हूण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें. ह्या ऑफिसराचे जेन्ना ऑफिसा परत जेन्ना ड्युटेक येता तेन्ना ते सोरोपी लागा कितें तेंचो खरें म्हळ्यार अल्कोमिटर टेस्टिंग आसपाक जाय. दुसरी गजाल जेन्ना मदें मदें दांडी मारता बेगीन वचप जाता. ह्या हांचेर कंट्रोल हाडपा खातीर खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान हे गव्हर्मेंट सर्वंटाक खऱ्या अर्थान ड्रेसींग करपाक जाय, म्हणजे ड्रेस कोड दिवपाक जाय, जेणे करून हांचेर कंट्रोल येतलो. हें पळयात, इनवर्ड आउटवर्ड डेस्काचें कदेल रितेंच खंय उठून गेला कोणाक खबर ना. सरकार तुमचें दारी जालें, आतां ऑफिसाच्या वेळार फॅन चालूच दवरून सरकारी अधिकारी कोणाच्या दारी गेल्यात कळपाक मार्ग ना. पंचायतींक मार्गदर्शन करता तें BDOचें कार्यालय. पंचायतीची शिस्त नेम BDOन सांगपाचे आसतात. फुडलें जोत जशें तशें फाटलें जोत वयता, पूण हांगा फुडलें जोतच वांकडें तिकडें वयता जाल्यार फाटल्या जोतान कितें करपाचें? गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. परतून घे वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मंत्री आनी आमदार झटापट कामां करपाची भोव आश्वासनां दितात, पूण कितली वेळार पुराय जातात हें जाणचें तांकांच खबर. दिवचले बस स्टँडाचें काम खूब तेंपासावन चल्लां. तेच बरोबर दर पावसांत हुंवाराचो भंय लोकांक सतायतात. हाचेर रिपोर्टरांनी आमदाराक प्रस्न विचारले. पळयात. दिवचलच्या बस स्टँडाचो विशय खूब तेंपासावन हुमकळत आसा. बस स्टँडाचें काम मंद गतीन चल्लां. ते खातीर आमी कंत्राटदाराक नोटीस दिल्या अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन रिपोर्टरांच्या प्रश्नाक जापो दितना सांगले. आयकात ताका. बिचोलीचो बस स्टँडाचें काम चालू आसा. फर्स्ट स्लॅबाचें जाल्लें आसा, अंडरग्रावंड जाल्लें आसा. फर्स्ट स्लॅबाचें काम चालू आसा. काम थोडें स्पिडीन थोडें स्लो आसा. त्या खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी आमी नोटीस काडलेली आसा. ताणें आन्सरय केल्ले आसा. वी आर गिवन हिम टार्गेट्स आनी ताका सांगलें आतां प्रत्येक हो जुलय म्हयना ह्या म्हयन्यान एक स्लॅब घालपाक जाय आनी ऑगस्टान एक अशें ताका टार्गेट दिल्लें आसा. वी आर फॉलोईंग अप. आमकां टर्मिनेट कॉन्ट्रॅक्टर करपाक कांयच ना. इशू कितें, एकदां टर्मिनेट जालो कॉन्ट्रॅक्टर काय ताका परत जर दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर एक घेवपाक मातशी डिफिकल्टी जाता आनी परत 6 म्हयने डिले जातले. बट वी आर लुकिंग इनटू. साळात पावसान उदकाची पातळी वाडून हुंवार येता. देखून साळात 28 कोटी रुपयांचे काम करतले. हुंवाराची समस्या सोडोवपाक साळात प्रोटेक्शन वॉल उबो केला, आमदारान सांगले. पोरू फ्लड साळान येवंक ना. अजूनय आमी काळजी घेतल्या येवपाक जायना आनी त्याच्याच खातीर ते साळान जो तो बराच जो आमी घालता, एक आमकां उदक जाय आनी दुसरें फ्लड येवपाक जायना म्हण जाता. आतां फ्लड येताले कित्याक जे आमचे ते व्हाळ आसताले तेजे ड्रेन करूंक क्लीन करूंक ना जाल्यार ते भरताले आनी ते फ्लड येताले. एक दुसरें कितें जातालें, जेन्ना पावस चड पडटा तर पिलारीचें उदक सडनली ते सोडटाले आनी सोडटूक सुनी ते गांवांत भरताले. सो लास्ट इयरच्यान आमी एक
इंजिनियरा कडेन घेवन मिटींग केला आनी जेन्ना सुट्टी आसा तेन्नाच सोडपाचें, तें मॉनिटर करपाचें आनी जी हाची दारां आसात ती म्हणजे पळोवन हें करपाची, सोडपाची, म्हणजे चड पाणी सोडलें काय नाजाल्यार कितें जाता प्रेशर बिल्ड जाता आनी सगळें उदक गांवांत येता. त्या खातीर ऑलरेडी सरकारा कडेन ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आसा, एक प्रोटेक्शन वॉल घातल्या फूल सांगांतल्या गांवांत आनी त्या वॉलाचेर वी आर स्पेंडींग अरावंड 28 कोटी तेचेर करता. आनी त्या वॉलान आमी कितें करतले आनी पंप घालतले, सो जें उदक ह्या सायटीक आसा गांवा सायटीक आसा तें पंप करून परत न्हंयन वतलें. एक्चुअली पयलीं बिचोली आनी सांखळी फ्लड जाताली, सो हो जेन्ना मेजर घेतलो तेन्ना स्टॉप जालो. सो ऑन द सेम स्टायल आमी सांगांचे तशें करतले प्रोजेक्ट करतले आनी इट इज ऑलरेडी म्हणजे हो प्रोसेस जाल्लो आसा, काम आमी सुरू करतले. बरात आनी प्रोटेक्शन दोनूय कामां वांगडा तेन्ना मागीर फ्लडिंगाचो प्रॉब्लेम. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. कुंकळी युनियन पंगड फुटबॉल सर्ती सेंट अँथनी असोल्डेचेर 2-0 अशें घसघशीत जैत जोडले. कुंकळी युनियनान सर्तींतलो सगळ्यांत बेगीन गोल करून 32वे सुपर सॉकर सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो. बाणावलेच्या दांडो खेळामेळार ही सर्त रंगली. जोआव फ्रांसिस फर्नांडिसाच्या यादीन दांडो कोलवाच्या युनायटेड बॉयजान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. तुषार गांवकारान मॅचीच्या 40व्या सेकंदात डायलन कार्वालोच्या डिफेन्स स्प्लिटिंग पासांतल्यान गोलाक सुरवात केली. सुरवेच्या गोलाक लागून स्तब्ध जाल्ल्या आसोल्डान मॅचीत फुडें वचपाचो यत्न केलो, पूण 6व्या मिनटार डायलन कार्वालोन आपल्या पंगडा खातीर दुसरो गोल केलो. तेका मॅन ऑफ द मॅचीचो किताब फावो जालो. कस्टोडियो फर्नांडीस GFAचो कार्यकारी वांगडी मुखेल सोयरो म्हण हाजीर आसलो. ताणे कार्वालोक ट्रॉफी भेटयली. पळयात अजापीत करपी रोमांचक धांवपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. गोंया खातीर 21 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. बिरेस्तारा उटंगराचो पावस पडपाचो आसा, देखून लोकांनी सादुरताय बाळगुची IMDन सल्लो दिला. सोमारा सावन सुरू जाल्लो पावसाचो नेट सप्तकाच्या शेवटा मेरेन तिगून उरतलो. बिरेस्तारा घसघशीत पावस पडपाची शक्यताय आसा, जाचे वांगडा घडये खर वारो येतलो. IMDन बिरेस्तारात चडावत आणि उणे तापमान 28 आणि 23 असो अदमास काढला. 21 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट. ह्या काळात घसघशीत पावस पडटलो. बिरेस्तारा पावसा वांगडा खर वारो. चडांत चड आणि उण्यांत उणें तापमान 28 आणि 23 डिग्री सेल्सियस. 23 तारखे मेरेन बोट धन्यांक खर दर्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.